पळय गोंयकारांनो, तुमकां सांगता, ही शेवटची संधी आमकां. तुमच्या भुरग्या बाळाचे फुडें फ्युचर तुमकां बरें जाय, तुमच्या भुरग्या बाळांक आरोग्य बरें जाय, निरोगी तुमचे भुरगे निरोगी उरपाक जाय जाल्यार भायर सरा. हे राजकारणी आमचे गोंय मरे काबार करतले. आता फाटलो फुडलो विचार करू नाका. गोंय सांबाळपाक प्रत्येक मनशान काणकोण ते पेडणे पर्यंतच्या लोकांनी भायर सरपाक जाय, जेणे करून सरकार फक्त मिडल क्लास लोकांकूच भियाता, तांकां बाकीचो कोणाचो भंय ना. रस्त्यार देवा, योग्य वेळ येयल्ली आसा तुमकां सांगता. आतां ना जाल्यार केन्नाच ना. एखादी वेळ मरे तुमकां अशी येतली कितें करो या मरो म्हणून. आनी तें तर आतां तुमी करिना जाल्यार येणाऱ्या काळान तुमची पिढी आसा पळय, प्रत्येक जाणांक प्रश्न करतले, बाबा ज्या वेळार आमच्या गांवार आनी गोंयार संकट येयल्ले तेन्ना तुम्ही खंय आसले काय म्हणून. हे प्रश्न निर्माण करून दवरू नाका. तेका लागून हे सरकाराची वाईट कृती सरकार करता पळय, जे इलिगल कन्स्ट्रक्शना, जे रस्त्याची वाट लायल्ले, आमकां शॉर्टेज ऑफ उदक म्हूण, ही म्हारगाय म्हूण, त्याच्या विरुद्ध भायर सरा. हांव राजकारणाक अपील करना, पण सर्वसामान्य जो मिडल क्लास